तुज्या इश्टानो जेजू आयच्या शिव वर्तमानान आपल्या शिसांक तो सांगता, जेन्ना हांव म्हज्या बापायशी परत वेतलो तेन्ना तुमच्या जिवितान जायते त्रास, कोश्ट आनी दूख येतले. आनी मागीर तो तांकां सांगता आनी भासावणी दिता आनी म्हणटा, भियेनाका, भियेनाका, हांव तुमच्या सांगाता आसतलो. Don't be afraid, I am with you. आनी मागीर तो तांकां एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल आयच्या शिव वर्तमानान तो सांगता आनी म्हणटा, एक गोरबेज ओस्तोरी आपल्या भुरग्याक जल्म दितोच ती आपल्या कोश्ट आनी दूख विसरता आनी ती खुशाल बरीत जाता, खुशाल जाता. तशेंच आमी देवाचेर विस्वास दवरल्यार, भावात दवरल्यार जेजू आमची काळजां संतोश बरीत करतलो, खुशाल करतलो. प्रितीच्या इश्टानो, आमच्या जिवितांत जायते जायते त्रास, कोश्ट आनी दूख येता. तुमच्याय जिवितांत, आमच्याय जिवितांत जायते त्रास आनी कोश्ट दूख येता. पिडा येता, पिडेंत आमी पडटा. घोडच्यांचें मरण येता तेन्ना आमी दुखी जाता. घोव आपल्या बायलेचें आयकना, बायल आपल्या घोवाचें आयकना, वो भुरगीं आवय बापायचें आयकना, पयशे पावना देसबेस करूंक घरांत. आनी त्याच वेळार आमी दुखांत आसता. आमकां राग येता, आमकां भिरांत येता, आमी दुखी जाता, आमी रडटा. आनी त्याच वेळार जेजू म्हणटा, म्हज्या सांगाता रावात, म्हज्या सांगाता रावत, एक सुरी राव नाकात, म्हज्या सांगाता रावात, हांव तुमच्या सांगाता रावतलो. आनी आयच्या शिव वर्तमानान जेजून म्हणलां, तुमकां जायते जायते मागात, म्हज्या बापायशी तुमकां जायते मागात, भावार्थांत मागात, तो तुमकां दितलो. प्रितीच्या इश्टानो, आमच्या क्रिस्ती जिवितांत जायते त्रास, कोश्ट आनी दूख येतले. Not all our Christian lives is about party. It's not all our Christian life is about party. Not all of it. तर आमी देवाक विस्वाशी रावंक फावो. आनी जेन्ना आमी देवाक विस्वाशी रावता, जेजू आमचे त्रास, कोश्ट आनी दूख पयस करतलो. जेजू सगळे आमचे त्रास, सगळे आमची पिडा, सगळे आमच्या फॅमिलीची वायट परिस्थिती, हो पयशांचे उणेपण तो पयस करतलो आनी आमकां खुशाल बरीत करतलो. तर आयज आमी मागुया, देवा लागीं मागुया, आमी भावाताचे नोदरेन आमी आमच्या कोश्टांक फुडो करुया. जेजूचेर विस्वास आनी भावात दवरूंक आनी करूंक देवाची कृपा आनी आदार आयच्या मिसांत आमी मागुया.